मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां खबर आसतली की जायती वर्सां इस्रायल पोरसां इजिप्टान कैदी आसल्यात आनी त्या गांवांत भायर काळोख आनी भितर काळोख. आतां खूब कोस्ट दसूंक पडटालें. भायर काळोख कित्याक? भायर फकत ओनबातची मंदिरां आसलीं. भितर कित्याक? सोरेस्पोर तांचे मदें नासलो आनी तांकां खूब कोस्ट दूख सोसूंक पडटालें. तेन्ना तांणी सोरेस्पराक उल्लो मारलो, सायबा आमकां बोगोश, आमी पतो केलां, आमकां निवार. आनी सोरेस्पान मोयसा धाडून खूब कोस्ट चमत्कार करून तांकां परत तांकां शारांत हाडले. आतां ते शारांत जेरुसलेमान रावतालेत. पूण त्या गांवांत एके भाशेन अस्वस्थाय आसली. देव मंदिरांत यादनीक शुद्ध जिवीत जैन आसलेत. तशेंच लोक मोयसान दिल्ले कायदे पाळनासलेत. ह्या वेळार मालाकी प्रवादी ताच्याशी येता आनी म्हणटा, आयकात, सोरेस्पोर आपल्या पुताक संस्थान धाडच्या आदीं तांकां एक संदेशकार दितलो आनी तो संदेशकार जेजूचो रस्तो तयार करतलो. आनी दुसरो म्हणजे सोरेस्पोर अकस्मात अवचित देव मन येतलो आनी सगळी नितळकाय हाडटलो. ही आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. आनी जें आमी आयकलां तें घडलें. ही खबर आमकां शुभ वर्तमानांत आयकल्या. त्या वेळार मोयसान जेवदान जायते कायदे दिल्लेत. ते काय जोण एकलो पाळटालो. आनी मारयेन आनी जुसेन हे कायदे पाळले. जशे जेन्ना जेजू 8 दिसांचो आसलो, सुमते प्रमाणे ताका ते देव बंद वयलो आनी ताची सुनोट केल्ली. सर्कमसायज्ड ऑन द 8th डे. तशेंच 40 दीस संपल्या उपरांत ते पोत्तून देव बंदार वयतात. 2 कारणां आसलीं. कायद्या प्रमाणे जेन्ना एक आवय भुरग्याक संवसारांत हाडटा ती अशुद्ध आसली. शी वॉज अनक्लीन. आनी शुद्ध करूंक 40 दिसा तिका परत देव मंदिरांत वचोंक जाय आसलें आनी एक योद्न करूंक जाय आसलें. दुसरें कारण म्हणजे मोयसान सांगलेलें की पयलो संवसारांतलो भुरगो तो देवाचो. ताका देवाक भेटूंक जाय आसलो आनी ताणें देव मंदिरांत सेवा करूंक जाय आसली. आनी जो ताका तुमी आपल्या घराक परत येतात तो सांगले ते प्रमाणे वचून तो येवन करूंक जाय आसली. ही खबर आमकां शुभ वर्तमानांत आयकल्या. आनी हे घडणे वरवीं आमकां कसलो संदेश दिता जायत? 2 संदेश. पयलो म्हणजे आमचें जिवीत, आमचें दान, आमची गिरायस्काय आनी भोव करून आमचीं भुरगीं देवाची. देवान ती आमकां दिल्यांत. देवाक आमी परतून भेटूंक जाय. आनी भुरगीं जेन्ना ल्हान व्हड जातात ताका एके भाशेन गुणांनी, बरे गुणांनी ताका व्हड करूंक जाय. जशें मारयेन आनी जुसेन जेजूक व्हर काडलो. मोगान, पुरबायन, शांतीन, एकवटान, बरे गुणांनी ताका व्हर काडलो. तशेंच आमी आमच्या भुरग्यांक हे गुणांनी व्हर काडूंक जाय. दुसरो म्हणजे हे पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आज एक घडणेंत चित्रायलां. मारयेन जुसे सिदी सादी अस्तोरी आनी मनीस ती सिदी सादी जिवीत जाल्ली. दुसरें म्हणजे तांचें ल्हानवीकपण. तिसरी म्हणजे तांची गोरीबाय. ही आमकां दिसून येता. तेन्ना पयलेच फावटी मारयेक देवाचे उतार आयले आपल्या पुताची आवय जावंक. मारयेन म्हणलें, हांव देवाची चाकून, आय एम द हँडमेड ऑफ गॉड.
आनी असलें जिवीत आख्या जिवितांत ती सारलें एक अशें साकोन जिवीत जाता हाव द हँडमेड लिव्स इन अ हावज तेच भाशेन मारीन जिवीत सारलें ती देवाची पुताची आवय आसली तरी पळोवन तें हें व्हडपण तें मनांत वसूंक ना पूण ती नम्रतायेन जिवीत तिणें सारलें आनी जे कायदे देवान ह्या वेळार तांकां दिल्ले ते तेणी प्रमाणीकपणे एक एक कायदो पाळ्ळो शेवटाक जिजस आयडेंटिफायज हिमसेल्फ विथ द पोर मारयेन जुसे जशें गोरीब जीव सारताले तशें एके भाशेन ताणें जिवीत सारलें आमी आयकलां की जेन्ना ती परत देव मदीं येतात ती जी गोरीब वस्तू देणी दिताली ती देणी दिली तो ताका आमकां सांगता जेन्ना आमकां जायत गिरेस्त दिल्ली आसतली ती गिरेस्तकाय एके भाशेन आमी गोरिबांक वांटून दिवंक येता तर खास आमी आजच्या दिसा ती व्हडली सोमरवणी कोत्ता जशें जुसेन आनी मारयेक आपल्या पुताक देवाक भेटयलो सो आमी आमचें जिवीत दुसऱ्यां खातीर भेटोवया पूण अशें केल्यार आमचें जिवीत खास सुखाचें जातलें ही खास देणी आमी आज मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया